सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू, तुमचे सोबे आसू. मातेवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. क्रिस्ताचें जनन हे पळय जालें. ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्रात्म्या वरवीं गर्भेस जाली. तिचो पती जुजे नितिवंत मनीस, तरी मोरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका खोशी नासली, देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हूण चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एका पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले स्पर्जेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्पर म्हणलें तें. एक आंवकारसली गर्भेस जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मानुएल म्हूण आपयतले. इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे संगाता म्हूण अर्थ. देवाचे उतळे जेजू क्रिस्तातय आनी बाळोक मोरयेतय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आनी भुरग्यांनो, एक दाखलो दिवनूच ही म्हजी शिकवण प्रारंभ करता. एका विश्वविद्यानिलयाच्या युनिवर्सिटी प्रोफेसर ताणें पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट्सांक, स्नातकोत्तर विद्यार्थीक एक भाशण दिलें. ह्या भाशणा मदेंच ताणें एक तांकां केस स्टडी दिली. ताणें म्हळें, एका काजारी जोड्याक तेगा भुरगीं आनी तो दादलो लैंगीक पिडेस्त सिफिलीस, ताचे पतीन TB पिडेस्तीन, मालगाडो चेरको बॉर्न डेफ, जन्मातोन सगळो केप्पो. दुसरें भुरगें ल्हान आसतनाच मरण पावलें आनी तिसरें भुरगें आवय बरीच तिकाय TB. आनी आतां ती सगळो त्या भुरग्याक गर्भेस्तीन आसा. डाक्टराची सल्ला आसा तिणें गर्भपात करचें बरें, एबॉर्शन करचें बरें. तुमी कितें म्हणटात? तुमची जाप म्हाका जाय. तांकां ग्रूप डिस्कशन करूंक सांगलें आनी ग्रूप डिस्कशनाक ते पुरो गेले. थोड्या वेळा पाटे येयले आनी म्हणाले, सर, आमच्या सर्वांच्या निर्धारा प्रकार तिणें गर्भपात करीत, एबॉर्शन करीत. आनी प्रोफेसर म्हणालो, कॉंग्रॅच्युलेशन्स, यू हॅव किल्ड बिथोवन. तांकां अर्थ कळना. आनी तो म्हणालो, ते आवयन पिडेस्त TB पिडेस्तीन आवयन गर्भपात करूंकच ना. कश्टांनी तिणें भुरग्याक जल्म दिलो आनी तोच भुरगो थोड्या वर्सां उपरांतलो नवाड्डीक जागतीक प्रसिद्ध संगीतकार बिथोवन. देवाची मंडळ तशी आसली. मोरेमाच्या जन्माच्या फेस्ता दिसा, मोठी फेस्ता दिसा भारताच्या पळय सभेंत चेडूं भुरग्याचो दीस, गर्ल चायल्ड आचरण करूंक आसा. हांगासर बारेनांत मंगळूरकार, उडपीचे, कारवार, गोंया, मुंबय आनी सुमार देशचे जायत्यो कोंकणी क्रिस्तांव, कोंकणी कातोलीक आसात. देखून हो विशयी सकाळीक म्हणून हांव चिंततां. एका समिक्षे प्रकार भावां भयणींनो, भारतांत 12 मिलियन चलयो एका वर्सा जल्मातात. 12 मिलियन. हाजे पैकी 3 कोंटो म्हळ्यार 4 मिलियन मात 15 वर्सां वयर तेंची येतात. उरली पुरा ल्हान प्राय मोडटात वा त्या भुरग्यांचे अत्याचार चलता आनी कुळीक जीवशी मारतात. तुम्ही कंटिन्यू जावन नांव ऐका, सायना स्नेहल. सायना नेहवाल 2012 वर्सा ऑलिंपिक्सांत तिणें 5 घेतलो आनी नावाडी जाल्ली. शटल कॉक बॅडमिंटनांत ती भोव नावाडीक. सायना नेहवाल ल्हान भुरग्यांची चेडूं भुरग्यां जल्मताना आजयेक खबर दिली
आनी आजी कंटाळली. कश्टान मेळ्ळी एका म्हयन्या उपरांत आजी ते घरा येयली आनी नातीक पळोवन तिका लगड काडून ती आवय सांगलें. पूण ना, साय्याक दुसरे भावनात. एकली माज भयण 8 वर्सां व्हड आनी आवय बापायनी दोगांय जुवांचो बरो मोग केलो, बरो पोस्ट केलो आनी आमी जाणा सायना भारतांत तसो जाता व्हडलीक. जेजूच्या काळार समाजींत चलयांक स्त्रियांक गौरव मान नासलो. एका दादल्यान नुस्त्या घाल्ल्या इल्लें मीठ सडरी दैवस करीत म्हूण जातलें. पूण जेजून ताच्या शिकवणेक स्त्रियांक चलयांक गौरव मान दिला. सांजुकाच्या वांजेराक स्त्रियांचो वांजेरी म्हणटात आनी ताची नांव आसा सांजुकान दिल्यात मगराची मळी, कुजा नांवाची हेरोदेच्या कारभाराची बायल, जुवान, सुजान आनी सबाज जाणां ही तांचे दुड्ड बदकान जेजूची वायटाच्या सितांच्यो गरजो सुदार जाली. जेजून स्त्रियांक मान दिलो. देवानी बडव्याक गब्रियेलाक मोयेक धाडटना विशेश मान गौरव दिलो. व्हडल्या गब्रियल म्हणलें, हे फूल ऑफ ग्रेस, नमान कृपेन भरलेले. भाव भयणो, मोये माता खंयच्या दिसा जल्माली म्हळें आमकां दाखलो ना. पूण पळय सभा डिसेंबर 8 तारखेर मोये मायाच्या कथावी गरबी संभव इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ही परब चलयता आनी बरोबर 9 म्हयन्या उपरांत ह्या आयच्या दिसा सप्टेंबर 8 तारखेर मोये मायाच्या जल्माचो दीस आचरण करता. 430 421 येणी एफेसांत जाल्ल्या महासभेंत मोये देवाची माता म्हळें भोंवताचें सत्य फटगटलें. उपरांत ती देवासनां वाडली, तिची भक्त वाडली, तिची फेस्तां वाडली. प्रोटो इव्हँजेलियम ऑफ जेम्स ह्या एका ग्रंथांत मात्र मोयेच्या जल्माचो उल्लेख आसा. वांजेलांनी मोयेचो उल्लेख ना, कित्याक वांजेल जेजूच्या जिणे विशयांत जेजूच्या सुवाते विशयांत मात्र. सोग इव्हँजेलिस्टांनी मोयेचें नांव काडलां, तिचो उल्लेख केला. मातेवान 5 फावटी मोरे म्हणलें नांव बरयलां. मार्कान 1 फावटी, लुकान ताच्या वांजेलांत 12 फावटी आनी दंडाच्या कृत्या पुस्तकांत 1 फावटी अशें वट्ट 13 फावटी मोरे म्हणलें नांव उल्लेख केला. जुवान मोरे म्हणलें नांव उल्लेख करुना, ते बदलाक ताणें स्त्री म्हणलां. काणनगरी जेजून म्हणलें मोरयेक, स्त्रिये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक. आनी खालवार पर्वताचेर कुसारून करतना जेजून म्हणलें, स्त्रिये हो तुजो पूत. स्त्रिये कित्याक म्हणलें, आमी गोत बॅक टू फ्लॅशबॅक टू उत्पत्ती ग्रंथाक आमी वचत. उत्पत्ती ग्रंथांत पाताक घडच्या पयल्या स्त्रियेक स्त्री म्हणलें. पाताक जाल्या उपरांत मात्र तिका येव म्हणलें. आनी अशें पाताक नातली मोरी निश्कळंक कथा होईन म्हणलो अर्थ. ह्या शिवाय नव्या शल्यांत 27 पुस्तकां आसात. मोरयेचो उल्लेख पयलो बरयल्लो गालात्याच्या पयल्या पत्रांत 4 अध्याय 6व्या श्लोकांत. थंयसर सांग पावल म्हणटा, निमलेलो काळ भरतास देवान आपल्या पुताक एके स्त्रिये मुखान धाडलो आनी एके स्त्रिये मुखान तो जल्मलो. अशें सांग पावल आमकां स्त्रियेचो मोरयेचो उल्लेख केल्लो आसा. मोगाळ बाबा भयणीनो, मोरी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत लागशिल्लो पात्र घेता. तशें जेजूच्या सगळ्या जिवितांत ताच्या जन्मांतल्यान मरणा पर्यंत मोरयेन लागशिल्लो भाग घेतलो. तशें आमकांय मोरी हांवें आमची गरज आसा. कशें मोरयेची आमकां गरज आसा म्हणल्यार आमी आतां पळोवया. बापा सांग पावल हांव दुसऱ्यान आपल्या रेरेमतोरीस मातेर सोडूंदराची माता ह्या विश्व अपोस्तोलीक पत्रांत ताणें आमकां 22 फावटी उल्लेख केला. द प्रेझन्स ऑफ मेरी, मोरयेची हाजरी 22 फावटी ताणें उल्लेख केला. आनी 4 वांटे कितें, द मॅटर्नल प्रेझन्स, और मॉरल प्रेझन्स, और अपोकॅलिप्टीक प्रेझन्स, और ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह प्रेझन्स, और मॅटर्नल प्रेझन्स, जी आवयची हाजरी.
एक भुरगें गरजेन आसतना आवय जागी धांवता, मम्मी म्हाका आयस्क्रीम काडून पयशे दी, मम्मी म्हाका बूक काडून पयशे दी. पूण भुरगीं आपयत आसतना आवय ती धांवून येता आनी अशें आवय भुरग्याचो मोग करता. कोंत बेंतीन आर्लूक रजिस्ट्रो हे पुरो गुर्त आमकां मोयेच्या आवय सारके हाजिरेचो, हर मॅटर्नल प्रेजन्स, हर मॉरल प्रेजन्स, तिची नैतीक हाजिरी, तिचें निश्कळपण, तिचें समर्पण आनी तिचें भावार्थाची जिणी. हर अपोकॅलिप्टीक प्रेजन्स म्हणल्यार तिचे विंग डिसोन्यो, लूर्द, फातिमा, ग्वादालुपे, जास्तकोवा, मेदुकोरे, वेलंकनी आनी त्या साबार साबार गांवांनी मोदी यांनी आपली भेट दिल्या. आनी ह्या जाग्यांनी मिल्ले गटले लोक हर एका वर्सा मोरयेची भेट करता आनी ती मजा सोदता. तर तिचे निमाणें हर ट्रान्सफॉर्मेटीव प्रेजन्स आमकांय आमच्या जिणेचें परिवर्तन करूंक मोरी माता आमकां आदार जाता. मोगाळ बाबा भयणो, आमी ल्हान प्रायतावन हांव मोरी केस म्हणून सायले, हांव कितले वोट आमी नामान मोरये भगवंती मोरये देवाचे मागणे म्हणटा न्ही आनी मोरये म्हाजी मजत आमी मागता. एक ल्हानशी काल्पनीक कथा तुमकां सांगता. एक सोबीत चेडूं भुरगें आपल्या सभाये विशीं बारी अभिमान बगतालें. जायतो वेळ हारशा मुखार रावून हे चेडूं आपलो वेळ कशें जालें, PUC कशी आखे जाली, त्या कॉलेज दाखल करतना एडमीट करतना ताका हॉस्टेलांत दवरलें. हॉस्टेलांत टेबल मिरर नासलो आनी थोड्या दिसा उपरांत जुवेन आवयक बरयलें, मम्मी म्हाका टेबल मिरर दंडी. आवयन कागद बरयलें, तुका 3 दटां. आवय जुवेक भोव संतोश जालो. थोड्या दिसा उपरांत एक पार्सेल आयलें. पार्सेलांत 3 बॉक्स आले. पयलो बॉक्स उक्तो करतना वॉट यू आर उक्तो गेलो, तें आसलें टेबल मिरर, आरसो. सोबीत जालो आरसो. तो पळोवन चेडवाक भोव संतोश जालो. आरसो फुटलून धरलो आनी मम्मी थँक्यू थँक्यू म्हणालें. दुसऱ्या बॉक्साचेर बरयलें वॉट यू वील बी आनी उक्तें करतना तातूंत कितें आसलें, स्कल, मनशाचें कट्ट आसलें. चेडूं भियेलें आनी ताका राग येयलो. तिसरो बॉक्स उक्तो करचो गे नाका म्हूण चिंतलें आनी तातूंत बरयलें वॉट यू शूड बी. पयलो वॉट यू आर, दुसरो वॉट यू वील बी, तिसरें वॉट यू शूड बी. आनी तातूंत बॉक्स करतना आसली मोरये मायची बरी आपुटबायची इमाज, वय वॉट यू शूड बी आनी वॉट शूड यू शूड बिकम. आनी जायकी मोगाच्या भावांक भयणो, आमी जाणा 4थ्या शेतमानांत तिकोन येस म्हण एका बरयलें वॉट मेरी इज द चर्च शूड बिकम. कितें मोरी जावन आसा तें पवी सगळीं जावंक जाय. वय कितें मोरी जावन आसा आमी सगळीं जावंक जाय. जी निश्कळपण, जी विजयीपण, जी कल्टपण, जी मागण्याची देख. सांत आमरोजान बरयलां, तुमचे हर एकल्यातय मोरयेचो आत्मो आसूंक जाय. देवाची व्हडली गावच्याक तिचो स्पिरीट आसूंक जाय. सोम्यातय संतोश भोगच्याक तिचो भावार्थ आमकां आसूंक जाय. त्या भावार्थ आमी जियोवच्याक. आमी हर एकल्यांनी जेजूक जण दिवंक आसा आमच्या भावार्थांत. मोरयेकार मात जेजूक आपल्या कुडींत जण दिलो. सांत आगोस्तीन म्हणलें आसा, पयलें मोरी आवय आपल्या भावार्थान, दुसरें उपरांत ती आवय आपल्या कुडींत. म्हणून ती फेस्त आमकां संतोशाचें आनी मोगाचें. आमच्या भुंयतलीं फळां आमी भात कणशी देवाक आमी अर्गां जावन भेटयता आयच्या दिसा. आनी वातेकार सभा आमकां अशें शिकयता, मोरी जावन आसा भावार्थाचें पयलें प्रथम फळ. मोरी जावन आसा पळय सभेचो पयलो सांजो. मोरी जावन आसा सोडणेचो प्रथम सांजो. अशें आमी मोरयेक तो मान आनी गौरव दिवंक आसा. भावां भयणो, कोविड-19 ह्या कोरोना वर्सा निमती साबार भुरग्यांक ह्या वर्सा इगर्जेक येवंक जावना, फुलां भेटोवंक जावना. तरी ती देवाच्या मंडळीक ताचे कुशेक आमी काल्तिमान घाल्या. मोरी माता, भलायकेची माता, वेलंकणी माता, साऊद माई, रेमेद सायबीन विंगड नांवांनी तिका आमी उलो करता. साऊद माई, रेमेद माई, भलायकेची माई आनी विंगड नांवांनी तिचो आदार मागता. तर तेच मोरी माता आमचे वचो विनवणी करून दी.
आमची कुटुंबां एकवटाची आनी माया मोगाची बिडारां जावन दी मागता एक ल्हानसो अपूर्वसो दाखलो करता P.C. अलेक्झांडर हो श्रीमती इंदिरा गांधीचो पर्सनल सेक्रेटरी एक फावटी श्रीमती इंदिरा गांधीन तिच्या जन्म दिसाक P.C. अलेक्झांडरांच्या पत्नीन हेका पळयलें जेवणाक बर्थडे जेवणा उपरांत आयले सगळे पाटी येयल्या उपरांत अलेक्झांडर पत्नीला घेवन येयलो ताची पत्नीन P.C. अक्कम्मा उलयतना श्रीमती इंदिरा गांधी कळ्ळें ती मोदयेची भक्तीन तिका मोदय ती भारी भक्त आसा आनी उपरांत कांय जाणा गेली इंदिरा गांधी गेले पूण थोडे दिसा उपरांत श्रीमती इंदिरा गांधी एक अपूर्वाचें इनाम धाडलें श्रीमती अक्कमाक ताजो आसली बरी अपूर्वाची इमाज आनी ते मागीर देवान आमकां मोरी एक अपूर्वाचें इनाम जावन दिलां जावं देवा करगा बाळोक मोरी आमचो सगळी विनंती करून दी आमेन.